नित्य समय ह्या हिंदी नेमाळ्याचे मंगळारा जालें लोकार्पण। गोंयांत हिंदी पत्रकां वाचपी व्हड वर्ग आसा। ह्या खबरापत्रांक ह्या हिंदी वाचपी वर्गाचो बरो प्रतिसाद मेळटलो म्हण सभापती प्रमोद सावंत उलयला। आरडेक्स गो खातीर पर्वरीच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। हिंदी रेग्युलर पेपर गोंयांत सुरू करप हाच्या बद्दल आतां पर्यंत गोंयांत मराठी इंग्लीश आनी केन्ना केन्ना कोंकणी आमी म्हणटात मदीं बंद जाता मदीं चालू जाता। मदीं म्हाका दिसता कन्नडूय बी हो विकली पेपर कितें तरी सुरू जाल्लो, डेली न्ही मल्याळम विकली सुरू जाल्लो, हिंदी मदीं विकली सुरू जाल्लो। बट गोंयचें पॉप्युलेशन जरी 15 लाख असलें जाल्यार 60 लाख ते 70 लाख ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाक लागला आनी ताज्या बरोबर गोंयांत जवळपास लेबर क्लासूय लोक हे 15 लाखाच्या वयर हे रेग्युलर येवपाक लागलेले आसा। ताज्या खातीर हिंदी वाचपी म्हाका दिसता गोंयांत तसो पळोवंक वचत जाल्यार खूब मोठो वर्ग जो आसा तो हिंदी वाचपी आसा आनी ताका हिंदी वाचपाक आवडटलें। कारण रेग्युलर जर आमी पळयता की देशभरांतले न्यूज जर म्हणजे थोडे जाण इंग्लिशींतल्यान वाचच्या पेक्षा हिंदींतल्यान त्यो प्रिफर करतले। कारण नॉर्थ इंडिया आनी ह्या भागांतले लोक तशे हिंदी वाचप हे मोठ्या प्रमाणात प्रिफर करता। त्या खातीर नित्य समय हो पेपर जेन्ना पयल्या 2 पानांनी आपल्या गोंयची न्यूज तेंच्यांनी कवरेज दिता म्हटल्या आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी देशभरांतल्यो खबरो ह्यो हिंदींतल्यान दितल्यो। खरोखरूच बरी गजाल आसा, हांव तेंचें अभिनंदन करता। म्हणजे गोंयांतल्या 15 काय 16 पेपरांनी ज्यो दिसाळी 16 जी भायर सरता, 16च न्ही 16 तितून आनी एक नव्यान भर पडटली। हांव भर पडटली म्हणण्या पेक्षा म्हणटलो की ते लोकांक आनीक संदी मेळ्ळी की हिंदी बी वाचपाक। आतां पर्यंत इंग्लीश मराठी आनी कोंकणीच वाचताले आनी एक संदी मेळ्ळी तांकां हिंदी बी वाचपाक। हो रेग्युलर पेपर जो आसा हो रेग्युलर म्हणजे सिटींतल्यान पयलीं म्हणजे सगळ्यो सिटी कवर करून गांवांनी पावचो, जेणे करून आमी अशें म्हणटले की पणजेनूच हिंदी वाचपी आसा अशें ना। हिंदी वाचपी फाल्यां सकाळीं सांखळेनूय मेळटले आनी वाळपयलीय मेळटले। फाल्यां सकाळीं ते काणकोणान आनी पेडण्यांनूय मेळोंक शकता। कारण आमी जर सगळ्या गोंयकारांनी जर बारीक लक्ष दिलें जाल्यार तुमी एक गजाल प्रामुख्यान पळयतले, ज्या ज्या जाग्यार बस स्टँड आसा त्या त्या जाग्यार सकाळी फुडें जर तुमी सगळे जाण पळयशात जाल्यार हांव तुमकां हमखास सांगतलो 250 ते 300 लोक कमीत कमी 250 ते 300 लोक हे हिंदी, कन्नड, मल्याळम ही भाशा उलोवपी लोक खंय तरी पिकअपींनी भरून वयताना दिसता। आनी तांकां जर हिंदी पेपर मेळटा म्हणत जाल्यार ते नक्कीच घेतले। ते खंय वयता तें हांव सांगना, पण वयता हें नक्की आसा। आमी सोदपाक जाय, कारण ते गोंयकार वचना म्हणून ते वचोंक लागलेले आसा। पण म्हाका एकदां भंय दिसता ह्याच गोश्टीचो, कारण आमी आमचे गोंयकारपण विसरतले काय कितें आनी आमकां फाल्यां सकाळीं कन्नड आनी हिंदी आनी हेंच आयकूंक येतलें काय कितें हें भंय दिसपाक लागला। इंग्लीश तर आसात म्हणजे इंग्लीश बरेचशे कडेन आमी जेन्ना वयता तेन्ना सगळे कडेन इंग्लीश सिटींनी आयकूंक येवपाक लागल्या। खंय तरी खेड्या गांवांनी आनी स्मॉल सिटींनी जे आहा हे आमकां कोंकणी आयकपाक मेळटा। बट तेय बी फाल्यां सकाळीं कन्नड आनी हिंदी जाय जाल्यार ते गोंयच्या दृश्टीन घातक आसा। आनी ताका लागून आमी सगळे जाण जेन्ना गोंयच्या बाबतींत उलयता ती नित्य समय ह्या पेपरांत हिंदींत जरी बरयलें जाल्यार गोंयकाराच्या विशयी बरोवचें, गोंयकारांच्यो खबरो बरोवच्यो, म्हणजे जेणे करून भायलो मनीस जरी हांगा येयला आसत जाल्यार ताका गोंयकारा विशीं आनी गोंया विशीं कळचें हें अत्यंत गरजेचें आसा।